पावसाच्या फाटभुंयेर गोय अन्न आनी वखदां प्रशासनान अन्न सुरक्षा आनी नितळसाण हाचे संबंधी खर पावलां उबारल्यात। म्हापशेच्या वेगवेगळ्या अन्न आस्थापनांनी केल्ल्या तपासणेत जायत्यो गंभीर चुको सापडल्यात। अस्वस्थ परिस्थिती, अयोग्य अन्नाचो सांठो, भलायकी प्रमाणपत्राचो उणाव आनी व्यावसायिक वापरा खातीर घरगुती एलपीजी सिलिंडर वापरा आड प्रशासनान कारवाय सुरू केल्या। पळयात, आम्ही आता आमचे प्री मन्सून चेक्स जे आसा ते चालू केल्ले आसा आणि फर्स्टूच म्हणून आमकां कांय दिसा इनपूट आयिल्लो की ह्या जाग्यार जे आसा अनहायजिनीक कंडिशन जाल्ले आसा आणि सांगचे म्हणल्यार म्हाका दिसता जेन्ना हांव स्वता ह्या डिपार्टमेंटान जॉइन जाल्लो तेन्ना सावन आमी हांगा येत आसा ह्या जाग्यार आणि एवरी टायम वेन वी कम वी हॅव फावंड सम ऑफ दी अदर नॉन कंप्लायन्स आणि हे फावटी अशेंच आमकां अनहायजिनीक कंडिशन मेळ्ळें आणि त्या कारणां खातीर आमी तांकां बंद दवरले आणि वी हॅव स्ट्रिक्टली टोल्ड देम दॅट एट दीस टायम we will be filing a legal proceeding against them, and whatever action the court takes we'll have to wait and see. So we have asked them to close down, that is this premises several non-compliances were found. तसेच या सराउंडिंग एरियान आनी एक असो हांगा एक गाडो भायर आसलेलो आणि भितर ते एक अनहायजिनीक हितून बिर्याणी प्रिपेर करताले तेवूय मेळिल्ले आसा आनी तांकां आमी बंद करपाक सांगला। आमचो हो प्री मन्सून ड्रायव्ह आतां परतो आनीकदा चालू जातलो आणि सगळे स्ट्रीट फूड झोन्स जे आसा म्हापशान धर आणि आमचो जो अलंकार एरिया आसा तोय आमी आतां चॅक करतले आणि दुसऱ्या एरियांनी आमी वचून कोस्टल बेल्ट हे चॅक्स ह्या 2 म्हयन्यांनी आतां आनीकदा आमी परते चालू करतले। सिलिंडर पळोवपाक तो डोमेस्टीक दिसता, आमच्या डोमेनान येना, बट मे बी कन्सर्न ऑथॉरिटीन ताचेर इन्क्वायरी करूं येता।